ते गायन करूया. A9 पेज 4. आयच्या मिसाच्या वरदांत कितें मागुया. सगळ्यांच्या बराय भलायके पासत देवान आमकां सगळ्यांक राखूं आनी सांबाळूं. केवळ्या मिसाच्या वरदांत आमी मागुया. बाबाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुमेरसाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बावळेंदो आयज आमी 26 आयतराक आमी भाग घेता. आनी जेन्ना आयज पवित्र सभा हो 26 आयतार आमी पाळटां आनी आमच्या गोंयच्या आर्चडायसीस आयज लौकिकाच्या मुन्नेपणा खातीर हो आयतार भेटलो आसा. ले अपोस्लेट आमी म्हणटा. देवान आपल्या पुताक एक प्रोवा दी, एक यादनीक आनी राय म्हूण ताका मागलो. तसो आमी जण एकल्या लौकिकांनी देवान आमकां कितें आमच्या बावतिस्मा वरवीं ही जबाबदारी आमकां दिल्या. धर्माची जबाबदारी जेजूची बरी ओळख दुसऱ्यांक दिवंक. आमी हो दीस आमी पाळटा आसतना आमी आमचे लागीं विचारया जी जबाबदारी देवान आमच्या हातांत सोंपयल्या ती बरोबर अशी आमी पाळल्या काय. जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिल्या काय. जाय पण आमी चुकल्या हीच जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक बक्षाय मागुया आनी फावो ती बरी वाट घेवचे आयच्या मिसाच्या उदांत आमची पातकां आमी उडकून घेवया. हांव पातकींग आनी तुमकां पावळें सगळें चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सायन वायट आसन विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासो बेगीन सांगपाक बरी सगळ्यांक दोळयता आनी भोगता आनी तुमकां पावलें दूख. म्हजे खातीर आमच्या सयस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वपदादी आमची काकुत्र आमची पातकां बगसूं आमकां सच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवा उंचगी आनी शांतीताच्या दिसा संवसारी सगळ्या देवा सर्गेच्या राया
सोरपविरा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे श्री तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उसऱ्या बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिनी जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर्वदा देवा आमच्या बापा तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणेन दिवन तूं दाखयताय आमा पातक्यांक सदां कणवाळेन वागय आनी तुज्या बादसावणी सगळ्या काळसान ओतऱ्याकूंक सर्गीचें सूख आमी जडोवचें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुताचेर कुसालवी तकरो दिव तुजे सवें पयतमेचे एकपणान जियेताय राजूच लयताय सासणाच्या सासणान आमेन. इझेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता तुमी म्हणटात सोर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या घोराण्या आयक हांव कोत्ता तें सारकें न्हय वो तुमीच कोत्तात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपले बरें जिवीत सोडून दिवन पातोक कोत्ता देखून मोत्ता तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपले पातकी जिवीत सोडून आनी समोर सांबाळून प्रामाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उत्तलो ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमी जबाब गीत घेवया. W14 पेज 270. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दर्यार व्हडें हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना कोसत म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. एमकोण म्हजेर लढाय मांडटा आनी म्हजी शक्ती देंवता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा
म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखळटा जाल्यार, आनी अपुरबाय आनी कोणवाळाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार, एकचिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन धरूं नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे वन व्हरती म्हूण समजात. आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावन दी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार गायन करुया. अंक B10 पेज 27 आमी चवथो श्लोक गायतल्या. Servisvod umshe sobiasum. Matya pormone Jesu Christaचे शु वर्तमान. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेसून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोशी येवन म्हणलें, पुता वच म्हज्या दाकाच्या मड्यांत आयज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना, वचना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सोशी येवन तशें सांगलें, पूण ताणें परतीपळून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. हे दोगांय भितर कोणें बापाची कुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेसून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरें सांगतां, 2 वसूलदार आनी नायकांनी तुमचे आदीं स्वर्ग राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव प्रामाणीकपणाची वाट शिकयलें, तुमचे सोशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना. पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकांनी ताका सोत मारलें. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावंडो, आयज आमी ह्या 26व्या आयताराक आमी वांटो आमी घेता आसतना आयच्या एका विशयाचेर आमी नियाळ आमी करुया. आनी तो विशय म्हणल्यार मन बदलप. आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, प्रवादी इजकेल म्हणटा, थोडीं मनशां आपलें बरें जिवीत तीं जियेलीं आनी बरें जिवीत जिवन पूण वायट रस्तो धरून
त्या वायट रस्त्यार ती पावली. थोडी मनशां वायट रस्तो धरली, आपलें जिवीत बदललें आनी बरो रस्तो तांणी धरलो. जेजू आयज हेंच आमकां सांगता. मातयाच्या शिवर्तमांत हीच शिकवण आमकां मेळटा आनी हे शिकवण म्हळ्यार मन बदलप. एक मनीस आसलो म्हज्या बाबडेंदो, जायते आपल्या जिवितांत ताणें किरिमी केल्यो, जायते वायट ताणें केल्ले, जायते त्रास तो दितालो. एक दीस ताका सोयेक मेळ्ळो रेतिराक भाग घेवंक. आनी ह्या रेतिराक भाग घेता आसतना ताका देवाची उतरां ताच्या मनान घेतली. देवाची उतर पोत्तू ताका म्हणटालें, जिवीत तुजें बदल. जो रस्तो तुवें धरला तो वायट रस्तो सोड आनी बऱ्या रस्त्यार तुजें पावलां मार. रेतिराक ही देवाची उतरां पोत्तू ताच्या कानार सादळ्ळीं आनी हीच ह्या मनशान आपल्या जिवितान ही जेजूची उतरां घेवन आपलें जिवीत ताणें बदललें. ताका रेतिराचो सोयो ताका मेळ्ळो आनी आपलें वायट जिवीत ताणें बदलून बऱ्या जिविताचेर आपलीं पावलां ताणें मारलीं. तशें आयच्या शिव वर्तमांत हेंच आमी पळयता मातयाच्या शिव वर्तमांत. आयज ह्या शिव वर्तमांत आमी पळयता दाकांची वोपार. आनी मोगाच्या बाबडेंदो एक मनीस आसलो. हे शिव वर्तमांत म्हणटा एक मनीस. हो मनीस आपल्या पयल्या पुता सोडशी वेता आनी म्हणटा, पुता म्हज्या दाका म्हळ्यार तूं वच आनी वावर तुको. ताचो पयलो पूत बापायची उतरां आयकता. पयलो पूत म्हणटा, हांव तुजी उतर आयकता पूण हांव वचोंक सोदिना. म्हाका खुशी ना ते सुवातेर वचूं आनी दाकाच्या म्हळ्यार वावर करूं. पूण हो ताचो पयलो पूत बापायक म्हणटा वचोना, पूण ताचें मन बदलता. ताचें मन बदलता आनी तो ताच्या बापायच्या दाका म्हळ्यार वचून वावर तो कोत्ता. उपरांत बापूय दुसऱ्या पुता लागीं वता आनी म्हणटा, पुता म्हज्या दाकाच्या म्हळ्यार तूं वच आनी वावर तूं कर. दुसरो पूत म्हणटा, हांव वेता सायबा, पूण हो ताचो पूत बापायचें उतर आयकना. पयलो म्हणटा वेता, पूण तो वचना. मोगाच्या बाबडेंदो, दोगांय पुतांक आमी पळयल्यार खरेंच पयल्या पुताक म्हणलोलें ना, पूण तो वेता. आनी दुसरो पूत म्हणटा वय वेता, पूण तो वचना. नेगार तो वेता बापायक. पयलो पूत आपलें मन बदलता आनी बापायचें उतर तो आयकता. तशेंच जेजू फुडें म्हणटा, जावं दोन वसूलदार जावं वायटावे मनीस वडील जावं धर्माचे वडील चिंतले फकत तांकां स्वर्ग फावो आसा. न्हय दोन वसूलदारांक नो वायटा मनशांक. पूण जेजू म्हणटा, जो मनीस आपलें मन बदलता आनी बरो रस्तो चलता ताका स्वर्ग बाजर लायलो आसा. जेजू आयज आमकां म्हणटा, मन तुजें बदल, जिवीत तुजें बदल, बरो रस्तो तूं दवर. तूं आयज मोगाच्या बाबडेंदो ह्याच विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ आमी करुया. आमी आमचे लागीं विचारुया, आमचें जिवीत आमी बदललां काय? जायते आमी कोत्ता, जायते जिवितांत आमी वायट आमी आदारलां, वायट आमी केलां, सकलां आमी पडलां. पूण आमकां संदी मेळ्ळ्या आमचें जिवीत बदलूंक, बरो रस्तो धरूंक आमकां संदी मेळ्ळ्या. जेजू आयज आमकां म्हणटा, मन तुजें बदल आनी बरो रस्तो तूं दवर. ही जेजूची उतरां, मातयाची उतरां आमच्या जिवितांत सादल्या काय? आमी जेजूची उतरां पवित्र पुस्तकां वाचता तेन्ना आमचें मन आमी बदललां काय? आयज सेवा धरूंक आमकां हेंच मागता, जिवीत बदलूंक, मन आमचें बदलूंक. तर आमी होच विशय आमच्या जिवितांत आनी देवाची उतरां
जे आयज आमी आयकलां आमच्या जिवितांत नियाळ करून आनी आमचें जिवीत बदलूंक बरी पावलां मारूंक देवाचो आदार आमी मागुया. भावार्थाची उत्सव आमी म्हणुया. सदमानता देवा सपदरा बापा स्वर्गान पितृच्या दोसरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यान वरवीं संभोलो आंकवार मुळे तान संभोलो पोंस पिलादा काल ताणें कोस सुचले ताका उत्साह सोडलो तो मेलो आनी ताका लिखी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर परवेदार देवाच्या सुऱ्याक बसला तुवें जिवेन मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सदमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पातकाचे भोगसणे कृष्णें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार पवित्र सभेच्यो आनी आमच्यो एका एकल्याच्यो गोरसो कार्तिकायन देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अदी करून आमच्या याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाच्यांनी लौकीक भाव भयणाची केत आपोणे ओळखून घेवंक म्हूण आनी त्या जिवंक तांकां कुर्बा आनी तेंको दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. संवसाराचो कारभार चलयतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर करून आनी तांचे उद्देशी देवाचें राज समाजान बांदूंक येवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या पवित्र दिसा तावन आमकां मेळ्ळां तें किरीत आपोणें वळखून घेवंक आमी मनशाची काडसां मनां खोटेपणाचो वावर आनी संवसार नवो करपाचें कार्य मोगान करूंक आमकां उर्बेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. आलसाय आनी बेसमाय करनासतना आमच्या कातोलीक भावार्थ्यांची अदीक आनी अदीक आमी वळख घेवंक वावरूं म्हूण आनी तीर जाल्लो आमचो भावार्थ आमच्या दिसपटी जिविताच्या चालीन आमी पोरकोट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाच्या खातीर संवसारान जायत्यो उत्सववाडाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसता आनी कश्टावता आनी अदीक लोक मरून गेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणिकायेन गोठाय पिडेंत कश्टांतल्यान वेगीच पेकोवणी मेलोल्यांक सासणेचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव पवित्र आनी काकुसळा बापा तुज्या पुता वरवीं आमकां तुज्या देवीक जिवीत वांटो दिवंक तारुणाच्या वाटेर आमकां तूं चलयताय. तुजीच खुशी जाल्यार आनी आमच्या बऱ्याक जाल्यार
तुजे मुखार आमी दवरल्यांत त्यो आमच्यो गरजो आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार गायन करूया C13 पेज 33. Moshe Babrindo, Moshe Dumshe Boldan, Sorpda Debapa, Mondus Lensa Mon Magat. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदगाक सर्वेस्पोर मानून घेव. Korvalia Deva, आमी तुका वोगता तें जेदुशें कूड रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देणेचेर निरंतरी वावटी सोर ह्या मागता तुजे वता जेदुचे नांवीन. आमेन. सुरेस्वर तुमचें सोव्या सूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुयां. आमी ती सर्वेस्पुराताय बात्ता. सुरेस्वराक आमचे देवाक दिनवासुयां. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वदान सासणाच्या देवा सोरकरें सोरताय जेज क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सभे आमी चेतां भोंवतां आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हंयच तुजो मोग आमी भोगतां. भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळ त्या खातीर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताचे पुनर्जन्माचें परतून फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्या आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कोचो गूड भोगूंक आमी बोरवांशें रावतां. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजेबाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतां. तू सगळ्या पवित्रांची सोर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कासून ससूंक वेश्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळें. हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर बशी.
तेच वेळ जेवण जादूसणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयातले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सासणी कुळाचणगोत पातकाचे बक्षाय मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत तें वाडवतलें हे म्हज्या उगडासा कुरात. बावटाचो गोड पोरगोटुया जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजुच्या मोन्नाचो पनोवच्या आमी भक्ती म्हणून सोदता आनी जिविताचो म्हणून चुडीची कास कास समोर भिता तुजे मुखार येवंक सेवा करून आमकां फाव कितें आमी तुका दिन वाचता आनी जेजुची कडो गोश उतल्या मात समेस्तां पवित्र मेळून एकठांय कर म्हूण आमी निर्मतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे तुजे विस्तारले तुजे पवित्र बेस उगडास कर फ्रांस आमच्या बागेन बापा फिलिप आमच्या गोड बापा आनी सगळी आदनी वर्गार तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोच्या 5 वर्स मेल्ल्यान ते आमच्या बाबणेची कावलत कर तांकां ते श्रुती मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोजत मुखार पडून फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव कमरेद अश्वें संगाती तिशी पती बागेवन सुसे बागेवन दोनदूत बागेवन सुसे वाच बागेवन विल्सन पलोटी आनी सोड कात मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासुजेचकान आमकां वाट दी ताचा आतां तुजी मनगांक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेस वरवीं त्या जेस आतां त्या जेताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर्वपदा बापा सर्व तुका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजू आमकां मागणेचे कलेकाच त्या मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी सागर जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडलो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्ता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणे पडून दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देगणे जिवितांत सोजकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंत्रा जेज क्रिस्ताचें आमी बरोवशांत रेखता थंय आमकां जुदा ककृतीन सर्व पदार्थी आनी सर्वकांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. स्वामी आनी क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पदकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र विशा वार्तेचे दिश्ट घाल आनी गुश्रपण तिका शांती दी आनी संत केकोटान सांबाळ जो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. स्वामीची शांती स्वर्गात तुमचें स्वामी आसूं तुमचे सगळ्या एकमेका मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटा ती शिळेच्या जेवणापळय ते सगळ्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन करूया D32 पेज 64. Sada
जेजू आमच्या कारसान येता जोरी आमच्यान जेजूक ह्या वेळार साक्रमेंता रुपान शेवंक जायना ताच्या आसण्यान आमी बगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कारसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कारसांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटान तुज्या सोरशिलो कोर्सुरूंक केदींच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तुशी कुडीच्या सोर वायतांक हो क्रिस्त प्रसाद भोग गुणीत ओकोसां जशे रिती जेजूचे मरण संबळून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गाताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळूंक हें मागतां क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां ओयतुपराचो म्हयनो येतलो आनी ओयतुपराचो म्हयनो आमी भेटयला. ओयतुपराचो म्हयनो तेसाक आनी पयस आमचे लागीं मागता ह्या म्हयन्यांत ओयतुपराच्या आमी कुटुंबां सांगता बारोबर एक कुटुंब कसो सदांच आमी तेस करूं. आनी जेन्ना आमी ह्या म्हयन्यांत तेस करता आसतना एक कुटुंब कसो आमी एकठांय जाता आसतना आमी मागुया जी पिडा आयल्या ह्या संवसाराचेर सायबीमायन हे पिडा बेगीनच पयस करूं केपें ह्या खतखत्यान ह्या म्हयन्यांत तशें पळय तेसांत आमी मागुया. सर्वेस्वर तुमचें सव्य आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्वपुत्र देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुया शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडून कर.